गोयान 1000 कोविड लसीकरण करून पुराय जाल्यात। ह्या खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी दोतोर तशेंच पुराय स्टाफाक परबी भेटयल्या। गोयान लसीकरण मोहीम यशस्वी जायत चल्ल्या म्हूण खोस व्यक्त केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज आमचे डीन डॉक्टर बांदेकर, डॉक्टर जगदीश वाकोडकर आणि आमची पूर्ण टीम डॉक्टर्स आणि आमची रेसिडेंट डॉक्टर्स आणि बाकी आमचे नर्सीस, आमचे सगळे अटेंडंट्स आणि सगळे आयज हांगा 2 सेंटरां चलता पॅरलली आणि त्याच बरोबर जे खंय आमी 1000 वॅक्सिनेशन्स कंप्लीट करता। आतांच आमी चर्चा करताले की मॅक्झिमम आमचे स्टुडंट्स, आमचे डॉक्टर्स, आमचे नर्सीस, आमचे आउटसोर्स वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स हेंकां दिवपाचे कितें मॉडेलिटीज आमी मॉडिफाय करूं शकता विदिन द फ्रेमवर्क गिवन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया। आता डॉक्टर कडेन उलयतना आमी ठरयलां की आनी 1-2 सेंटरां म्हणजे आनी 1-2 हे सायट्स हांगा जीएमसी भितर करपा, म्हणजे हांगा 4 सायट्स पॅरलली चलतल्यो काय तेंचे प्रोटोकॉल प्रमाणे चलतले। ते आयज मिटींग आपयला हांवें, पण कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू डीन गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जगदीश वाकोडकर आनी तेंची पूर्ण टीम आनी नर्सीस हे सगळे, कारण एकदम बरें काम तेणी केल्लें आसा। आनी तुमी पळोवंक गेल्यार गोंय राज्यांत एक मायनर कितें तरी आमकां केस आयिल्ली जेका हे जाल्लें मातशें एक्स्ट्रा हे रिएक्शन जाल्लें, पण तेच्या भायर चडशे कोणाक प्रॉब्लम जावंक ना आनी लोक जाय तो एप्रिहेन्शन आशिल्लो लोकांच्या मनात। पण आमकां जे कोविशिल्ड वॅक्सीन जे गोंय राज्यांत धाडल्या, म्हाका दिसता इट्स एक्सलंट इनिशिएटीव आमच्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान। आनी काल बी असेंब्लीन आमी युनॅनिमसली युनिटी दाखयल्या प्रधानमंत्री बरोबर की हो मुवमेंट जो तेणी केला हे आमच्या देशचे प्रत्येक नागरीक आनी डॉक्टरांक तेजो फायदो जातलो। डॉक्टर फ्रंटलायनान जे आसता एटलिस्ट तांकां एक सेफ्टी कवर अँड प्रोटेक्टीव शील्ड हेच्या माध्यमांतल्यान गावतले।